त्या एका सांजेर शहरांतल्या पार्कांत एक मालगडो प्रायवंत व्यक्ती रुखामुळांत आशिल्ल्या बांकार बसून एक बूक वाचच्यांत मग्न आशिल्लो. त्या वेळार थंयसर आयिल्ल्या एका मानेस्तान ताका वंदन केलें. तो ताचे सरशी बसलो आनी विचारी लागलो, सर, म्हजी वळख मेळ्ळी की? त्या प्रायवंत व्यक्तीन तकली उखलून ताका पळयलें आनी ना म्हणच्या जिन्सार तकली हालयली. तवळ त्या मानेस्तान आपली वळख सांगली आनी आपूण ताचो विद्यार्थी म्हूण कळयलें. तवळ त्या प्रायस्त शिक्षकान ताका सोबीत हांसप पाटयलो आनी म्हणालो, आतां तूं कितें करताय? म्हळ्यार तुज्या जिवनाक कितें काम करताय? तवळ हो मानेस्त अभिमानान म्हणालो की आपूण आतां एक शिक्षक जावन सेवा दिवन आसा. हें आयकून ताका वर्तो संतोश जालो. हो, भारी बरें, तूं म्हजे बरी एक शिक्षक, उद्गारलो तो मानेस्त. वयसर जाप दिली ताणें. आज हांव एक शिक्षक जावन सेवा दिवंक तुमींच कारण जावन आसात. तुमच्या एका वर्त्या प्रेरणान आज हांव शिक्षक जालां. ही उतरां आयकून मालगडो प्रोफेसर अजाप जालो. ताका कितेंच समजोंक ना. ह्या विशीं ताचे लागीं विचारले वेळी त्या मानेस्तान एक आपुरबायेचे नीज गणिताचो उडास काडलो. सर, म्हणालो तो, हांव धाकटो भुरगो जावन आसतना तुमचो विद्यार्थी जावन आसलो. आनी त्या एका दिसा म्हज्या एका मित्रान ताका इनाम जावन मेळिल्लें एक सोबीत वॉच म्हाका दाखयलें. तें इतलें आकर्शीक जावन आसलें की तें म्हाका जायचीच म्हणलें भावन आनी दुराशा म्हजे थंय उदेली. देखून तो क्लासींतावन भायर गेल्ले वेळी ताणें ताच्या बॅगान दवरलें तें वॉच हांवें चोरलें आनी कितेंच घडूंक नातले बरी हांव वगच बसलो. थोड्या वेळान आपलें वॉच नातल्लें ताका कळ्ळें आनी कोणेंगी तें चोरलां म्हूण ताणें तुमकां धूर दिलें. तवळ तुमी सर्व भुरग्यांक सांगात आपयलें आनी वॉच चोरी जाल्ली संगत कळयली आनी कोणेंय तें काडलां जाल्यार पाटी दिवंक सांगलें. पूण हांवें तुमच्या उतरांक स्पंदन करूंक ना, कित्याक तें वॉच म्हाका जायजें आसलें. तवळ तुमी क्लासीची दारां बंद केली आनी सर्वांक एका वर्तुळांत उबें केलें. आनी आतां सर्वाच्या बोल्साची सोदना करतलो म्हूण कळयलें. हांगासर तुमी आनी एक नियम घालें. सोदना करतना सर्वांनी तांचे दोळे धांपी जाय म्हूण तुमी सांगलें. सर्व विद्यार्थी दोळे धांपून रावले आनी तुमी सर्वांच्या बोल्साची तपासणी सुरू केली. आतां म्हज्या बोल्सांत हात घालतना म्हजे हात पांय कांपताले आनी तें वॉच आतां तुमच्या हाताक मेळ्ळें. तरी तुमी तुमची सोदना मुंदरून व्हेली. सर्वांची तपासणी संपयल्या उपरांत तुमी सर्वांनी दोळे उक्ते करूंक कळयलें आनी म्हळें, म्हाका तें वॉच मेळ्ळें आनी तें वॉच तुमी म्हज्या मित्राक दिलें. त्या दिसा तुमी म्हजें नांव सांगूंक ना, मात्र न्ही उपरांत केदडारी त्या गणिताचो उल्लेख करूंक ना. सर, त्या दिसा तुमी म्हजी मर्याद वांचयली, मात्र न्ही म्हज्या जिविताची दिशाच बदल्ली. असलें लजेपास्ट गणितांतलें तुमी म्हाका निवारलें. त्याच दिसा आनी केदींच चोरचो ना म्हणलो दृढ निश्चय हांवें केलो. तुमी म्हाका मारूंक ना, कितेंच बेश्टावंक ना, ह्या कुशीन आपोवन शर्मावी दिवंक ना. म्हाका हे घडये खऱ्या मेस्त्रीचो पात्र कितें म्हूण कळीत जालें. देखून हांव तुमचे बरी एक शिक्षक जातलो म्हूण हांवें दृढ निश्चय केलो आनी आज तुमच्या पावलांनी म्हणले बरी हांव प्रामाणीक सेवा दिवन आसा. हें गणित तुमच्या उडासाक आसा गी सर. त्या मानेस्तान आपलें उलोवणें संपोवन प्रोफेसराचेर दिश्ट घाली. वय, आतां उडास आयलो, उद्गारलो प्रायवंत प्रोफेसर. तें वॉच चोरी जाल्लें गणित हांवें सोदना केल्ली रीत
म्हाका आतां उडास आकायली, पूण म्हाका तुजो उडास येना, कित्याक म्हळ्यार त्या वाच्या खातीर तुमची तपासणी करतना हांवेंय म्हजे दोळे धांपल्ले. प्रोफेसराची सादी पूण अर्थभरीत उतरां आयकून तो मानेस्त चटाक्क जालो. ताच्या दोळ्यांत दुकां देंवली आनी भावनांनी भरून ताणें आपल्या गुरूचे दोनी हात आपल्या हातांनी धरले. वय मोगाच्यानो, हे जावन आसात वज्राळे गूण एका खऱ्या शिक्षकाचे. आपले सर्व विद्यार्थी देवाची भुरगीं जावन आसात. खोटेपणाच्या पासांत शिरकल्ले वेळी मोगान आनी जतनेन आनी प्रामाणीक तरान पाटी हाण तांकां आदर्श व्यक्ती करचे एका शिक्षकाचें कर्तव्य जावन आसा. संवसारांत असले बरे मेस्त्री पळोवंक मेळचे भोव अप्रूप. असले अमोलीक शिक्षक समाजीचे अमोलीक मोतया म्हणच्यांत कितेंच दुबाव ना.